स्पीकर सर, हो प्रश्न हावजाचो आसा. ह्या प्रश्न फाल्यां सकाळी स्पीकर ह्या पोस्टाचो आसा. अशा पद्दतीन अपमान करून आमी हावज हे चलोवपाक शकना स्पीकर सर, कारण ह्या पोस्टाक जो त्या खुर्चेर बसलेलो आसा तेजो रिस्पेक्ट आसा. हय. Honourable Speaker, before that, I had raised a point of order. Just one point of order and a question. It is related to this, then No, you no, can raise. no. Otherwise you can raise React to afterwards. Okay, I'll do it afterwards. You can raise afterwards. मुगे म्हणणे इतले आशिल्ले आनीक आय हॅव गिवन माय क्लॅरिफिकेशन मच बिफोर द असेंब्ली स्टार्टेड एक इंटरव्यूकूय सांगिल्लें आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मोव आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेड टू यू. हांवें स्पिकराचें कांय म्हणलां, रेजोल्युशन गेल्लें कांय जालें ना म्हूण बिकॉज द ST रिजर्वेशन कमिटी एंड मेंबर्स लेट मी स्पीक. तुम बॉल तुम्ही मत आहे तुमका क्वेश्चन घेवपा नाका रे. दिस इज एन 18 days असेंब्ली तुमकां नाका म्हूण तुमी डिस्टर्ब करताय. आमकां So let me speak. I have said I am speaking. हांव उलयतां म्हाका उलोवपाक दी म्हणून तुवें नाल्यार हांव बसोतां. उलय न्ही तूं. मात तुमी उलयताय मरे तुमी बोल अरे आम 7 जाणांचे ताळ आयकूं येता तुम 30 आनी 30 जाणां आहाय मरे. आमी 7 जाणां आहाय. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगतां हांवें तुका तुगे कोदला गो योर चे आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. हांवें ओन्ली बिकॉज द ST रिजर्वेशन मेंबर्स तेंगेले ग्रूप जे मिशन ST ते मुद्दे घेवन येयलो म्हूण हांवें परतून मांडला. तो घेवपाचो वो ना घेवपाचो तुगे विशय आहलो. तुवें तो गेलना सो तूं गेलना म्हणटरी आय हॅव क्वेश्चन आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. आनी इट वॉज स्पीकर सर इफ इट वॉज सो हार्मफूल आय एम रिमाइंडिंग दीस हाऊस जेन्ना तुजेर डायरेक्ट एलिगेशन घायलें बाय यो मेंबर्स यो मिनिस्टर्स तुजें डायरेक्ट सांगिल्लें करप्शन आहा म्हूण तेन्ना तुम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कितें हाडला. कितें जालें तुमगेले मेंबरांनी तुजेर तेन्ना केल्लें. इफ इट इज ओन्ली फॉर द ऑपोजिशन वाय नॉट द रुलींग वाय द सेम थिंग वॉज बाबा दाजी सालकरान कित्याक धरून घालूं ना. म्हाकाची केन्ना घेतला स्पीकराचेर कोणी एलिगेशन घेतला म्हजें एलिगेशन करूं ना. केन्ना घेता हांव काडून पळय तूं ना. तूं विशय दुसरे कडेन व्हरू नाका. म्हजें सर खंयच्याच मिनिस्टरान एलिगेशन करूं ना आनी काडून पळय वर्डीक. तेन्ना बिफोर दॅट तो विषय परत एकदा सांगता विषय डायवर्ट करूं नाका. ना बरें देन यू फॉलो द प्रोसिजर फॉलो कर सेंड इट टू द कमिटी वॉट एवर क्लॅरिफिकेशन आय हॅव टू गिव आय विल गिव इट टू द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी यू ऑल गिव इट टू दॅट. आमकां काय ना स्पीकर सर प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना. इट इज एन हाव दीस सुप्रीम आनी तुमी सुप्रीम आहात थंय बशिल्ल्या. इट इज नो डाउट चलचें ना. You follow the rule of the house, Flora कित्या you send it to me, whatever my thing, I will give it to him. It's as simple, Zalna. So let the procedure come on records. Whatever I have said, I will give it to the chairman. Privilege committee chairman. Breach of privilege motion move केला. So give it. It is related to the speaker. बाकी Speaker sir, breach of privilege motionाचे तुवें आमकां कितें सांगचें तें म्हणून नोट केलां. हांवें इन्स्टंट एक Speaker sir, I also don't want to disrupt the house. तुवें स्टेटमेंट करतकच Speaker sir, I also don't want to. एक मिनट तुवें स्टेटमेंट हांगा प्रेसाक दितकच हांवें सुद्दां ताची प्रेस घेतली. हय. म्हणजे तुवें हांव जें काम करता तें BJPच्या डायरेक्शनाचें काम करता असो तातूंत अर्थ आयला. BJPच्या एज ए डायरेक्टर तूं काडून No, suppose I feel that I have not said anything against the speaker. Suppose if you feel there is a procedure, you follow it. No, you privilege committee chairman, you send it to him. I will give my clarification there. On the clarification, dita. Whatever is there, I will clarify. स्पीकर सर दॅट हाऊस विल डिसायड. प्रिविलेज कमिटी तुमचेर आसा म्हणून आमी म्हटलां. आनी कोणाचेर जर असलें जाल्यार प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूनय असलें. आमकां कांयच म्हणणें ना. आमकां ताचो इन्सल्ट करपाचो ना. आमी सगळ्या हावजांतल्या मेंबरांक तितकोच रिस्पेक्ट करता. त्या आनी कोणाचेर असलें आनी कितें असलें प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूं आशिल्लें. इट इज रिस्पेक्टेड टू युअर चेअर टू यू. But he is moving a privilege motion goes to the privilege committee or for any members. स्पीकर सर आमचें कांयच म्हणणें ना हितूर. एक तर कशें असलें इन फॉयरान जरी तुमी अपोजिशन लिडर हेज्या मदीं विशय उलोवनूय सोंपयलो जाल्यारूय आमकां चलता. आमकां प्रिविलेज कमिटी कडेन व्हरपाचो विशय ना. आमचें अजुनूय म्हणणें आसा. सांगा. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द पास्ट. स्पीकर सर जेन्ना मेंबर मूव करता आनी जेन्ना तुमी आतां हें केल्लें आहा की टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इट मिन्स ही हॅज मूव्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर कितें की प्रिविलेज कमिटी ताका समन करता. थंय ताका सॉरी म्हणचें पडटा. जर तो सॉरी म्हणना ताका जेल आहा.
ताका हावजा फुडें समन करतात हो प्रोसिजर आहा स्पिकर सर. तो स्पिकराकूय लागता, तो म्हाकाय लागता, तुमकां लागता, कोणाकूय लागता. कित्याक ना जाल्यार तुमी रुलींग दिया की ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो प्रोसिजर तुमी चेंज केलो म्हणून आमकां सांगा तुमी. हो आतांचो प्रोसिजर जे भशेन आहा ते प्रोसिजरा प्रमाणे दर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केला जाल्यार इट गोज टू द प्रिविलेज कमिटी अँड दॅट इज इट्स प्रोसेस. ताजे भायर तुमकां जर दिसता की ताणें ताका सॉरी म्हणूंक जाय, ताणें म्हणला तो ना, आपूण लेट इट गो टू द प्रिविलेज कमिटी. सो नाव यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस. ना जाल्यार कितें जाता स्पिकर सर, गोंयच्या इतिहासान पयल्याचदा रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता, सिलेक्टिवली डिसरप्ट करता, 0 आवराक अलाव करता, क्वेश्चन आवर बंद उडयता. हे लोकांनी पळयलां आनी हाचेर लोक उलयता. हे जर सीएमान पळोवंक ना जाल्यार सीएम कितें तरी कोण तुका ब्रीफ करना सारको. तूं चॅक कर, काल ब्रेक आवर म्हणटा जे प्रुडंटाचेर चॅक कर, लोक तुमचेर उलयतात. स्पीकर सर, पयल्याचदा इतिहासान स्पीकर सर आमकां रुलींग पार्टी डिसरप्ट करता म्हणून. स्पीकर सर आमकां खंयसरूच क्वेश्चन आवर ब्रेक करपाचो ना. स्पीकर सर त्या खातीर आमी सांगला 0 आवराक कित्याक अलाव केलें? 0 आवर कित्याक अलाव केलो? स्पीकर सर तुका दुखता फकत क्वेश्चन आवराकूच. आमकां खंयसरूच क्वेश्चन आवर चुकोवपाचो ना म्हणून आमी सांगला स्पीकर सर. आणि अप टू द प्रिविलेज कमिटीचो विशय जो आहा पळय न्ही, इट इज ऑन द स्पीकर म्हणून आमी सांगला इट इज हाऊस टू डिसायड. Speaker, sir, first of all, एक मुख्यमंत्री doesn't move that. हे दाजी सरकारान विजय सरदेसाय ना उलोवपाक. विजय सरदेसाय बसून घ्यात. पळय हावजाचो मान एक मिनिट हावजाचो मान जो आसा न्ही तो राखपाक जाय ही प्रत्येक सदस्याची जबाबदारी आसा. एखादो नवीन सदस्य एखादे चुकीची म्हणजे जो संबंध म्हाजे कडेन येता आनी ताजे संदर्भात जे क्लॅरिफिकेशन दिलां ते एक एदिशेच गजाली खातीर हांवें एखादी जर चूक जाल्या आसत जर जायत ती ती मान्य करपाक कितें हरकत आसा? स्पीकर सर, चूक जाला सुद्धा तूं म्हणटा. सपोज चूक ज्या गजाली संदर्भात हांवें चूक जाला सुद्धा तूं म्हणटा, बट ती कमिटी बरोबर वचून प्रूव जावपाक न्हू. आय ऑल्सो हॅव टू हॅव दिस चान्स टू स्पीक ऑन माय सायड. So you put it on within the chairman. Speaker Let sir, me also Speaker give sir, my it side. is the right of the speaker to interrupt the constitution and rules, and so far as the house is concerned. Interrupt नाही रे, interrupt करत. Interrupt करतात. You cannot interrupt. See, You are interrupting the constitution. This is mob justice. Speaker sir, Speaker sir. 37 आहा आणि दिमी मार म्हणतात तुम्ही. स्पीकर सर, म्हणजे दिमी मारून तू रुलिंग दी मरे लोकशाही हाची ती अजून. रुलिंग दी Speaker sir, Speaker sir, ruling now, the why are you disrupting the house? Ruling Speaker the sir, speaker look, लोकां गोंयची जनतेक क्वेश्चन हांवें ती घेवपा अशा जाय. पद्दतीन चलचें ना. So तर you tell the leave it to the committee. Let स्पीकर सर तो हे सांगू शकना, हे सरळ आसा. He will do whatever is required, no? How it is Speaker proved that is sir, Speaker guilty? sir, It is not proved, it is assumed because you are on majority, you are saying is guilty. Speaker If sir, he is proved guilty, Speaker then sir, let us take a हे- call हे of what तुमचेर needs to be म्हटलं. done. एक मिनिट स्पीकर सर हे तुमचेर म्हटला त्यांनी. आनीक जर कोणाच्या रिलेटेड आशिल्ले जाल्यार प्रिविलेज कमिटी कडेन वचूनय असले आमचे कांयच म्हणणे ना. अरे स्पेशल कमिटी बसोया स्पीकर सर, ना, तुमचेर speaker, स्पेशल अशें कमिटी जावं घाल्या. स्पेशल कमिटी बसना. Under Chapter 11, there is a procedure which is prescribed, amge rules of business. There is procedure, complaint Pautri under 75. If the speaker gives his consent under Rule 75, he may refer the matter to the Committee on Privileges and acquaint the House thereof. Or he may ask the member to make complaint after the question, but before entering upon the list of business for further elucidation. At business gaile tu hai. So therefore, the moment you receive it, it has to go to the committee. The committee is headed by the स्पीकर deputy. सर त्या लेवलाचेर अजून हांवें पावूंक ना. सांग. No, I'm just pointing out, and then afterwards it can be on a complaint, it can be on a motion in the House, and therefore it goes to this, and thereupon the member shall read his complaint as well, documents. Kitak, even to charge anybody, whether it's in a house of contempt or any case, you have to give copy of the complaint. स्पीकर सर Complaint and copy दिवपाक he should be able to reply. आम्ही स्पीकर सर खंयसरूच ताका हावजान सॉरी माग म्हणना आम्ही कांयच म्हणना. They are demanding. काल मुठा तू apologize कर. आम्ही सर थोडं इथे- ते paper हाडले. no one can say, tell me to say sorry. हातली पळय नाका. नको इथे. स्पीकर सर स्पीकर सर हाज्या पयलीं विशय Sir, I am just making a point. स्पीकर सर हाज्याय पयलीं विशय
फॉयरान वचून निभावले आसा हेज्याय पयलीं विशय जाल्या ह्या हावजात See, he may be wrong. We are not saying हा ह्याच्याय पयलीं question is, ऑनरेबल मेंबराक खबर आसा हाज्याय procedure पयलीं आहा तेन्ना फॉयरान procedure वचून follow अपोजिशन कर. लिडर आणि Speaker, sir. विशय जाल्लो आसा Speaker sir. Ah. Speaker sir, I just want to make a point. Mashi, एक minute. What the chief minister wants, or rather, think because it is Sankalai sorry म्हणून. the speaker. एक minute. Because it is on the speaker. Baba Venzi, can you just 1 minute? It is because of the speaker. Chief minister कित म्हणटा. Even भितर वचून देखो ते settle कर. आम problem ना. Even तुम बोयसान तुम settle कर. Chief, what I have heard, what chief minister is speaking. of I may be course. wrong. I may be wrong. But correct me if I am wrong. But what I said, what he is saying, since it's the At speaker, least what is the CM, एक हाँ. minute. He is what he is saying. तुम भितर साइन जाय जाल्यार सेटल करे कोणता नो इशू का बगले सिलेक्ट कमिटी ओ तुगेले प्रिविलेज कमिटी ओ कितें घालपा नाका आमकां अरे घालय. वन सेकंड अरे- ही रिस्पेक्ट्स द मेंबर तेका लागून चीफ मिनिस्टर म्हणला बट सर आयक लायक वॉट एव्हर इट इज Sir, motion is already Honorable what we are saying, since समज तरी तेश कोन भितर फॉयरान सेटल करपा आसलें तुवें प्रिविलेज मोशन हाडसूं पयलें तूं म्हाका इंचार पासलें फॉयरान बसून आमी सेटल कोता आसलें आतां तूं हाडूं न्हू हिंगा सो लेट इट फॉलो द प्रोसिजर यू सेंड इट if I am wrong, if I am guilty, whatever action you say, I am ready to do it. But let it go to the proper procedure. No, आतां हाडू तुमी हाडसूं पयलीं म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव तुगे फॉयर हांव सेटल कोता आसलो सारकें ना तूं आतां तुम हाडटाय हिंगा फ्लोरार हाडटाय मागीर म्हाका सांगताय तुम्ही म्हणलें तर एक म्हजो वैयक्तीक तर कितें आसलो What I am saying now, जाल्यार- since you have already presented विशयार- here, you have already presented on the floor of the house. What I am saying, you follow the procedure. Otherwise, it will become this. हे आज कोते हाले पोतून हाडले तुका हाल आनी कोणी कितें म्हणटलो हाल स्पीकर सर परत एक सांगता हांव मोशन तो मांडपाक फक्त उबो रावल्लो तुम्ही खंयसरूच कॉल करूंक ना अडक करून. तुम्ही कॉल करूंक ना मोशन मूव करूंक ना करेक्ट स्पीकर सर त्यांनी मोशन मूव करूंक ना तो फक्त मांडटालो मांडटानाच बाकीच्यांनी बोवाळ घातला correct. हावजाच्या फ्लोराचेर मोशनूच येवंक ना हे सारकें आसा सीएम हय हे सारकें स्पीकरान मागीर हें करपा पडटा स्पीकर सर करपा पडटा हो हावजाचो बिझनेस हाजेर बरयलां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय श्री कृष्णा साळकर MLA श्री कृष्णा साळकर MLA स्पीकरान घेवकूच ना स्पीकरान घेवंक ना. सिनियर मनीस मरे हो आतां कितें उलयता तुवें बी अशें उलोवंक लागलो कित्याक उलयता अरे तूं मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हें कितें स्वप्नां पडलीं पयलींच छापून विजय तो जेन्ना मांडटालो तेन्नाच स्पीकर डिस्टर्ब केला स्पीकरान घेवंक ना एक मिनिट स्पीकर सर मुख्यमंत्री आदवोगाद कित्याक जाता दाजी साळकाराचो दाजी साळकार मूव करता दाजी साळकार स्पीक मुख्यमंत्री कॅनॉट स्पीक ही कॅनॉट स्पीक आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा आदवोगाद हाडूंक मेळना हांगा एक मेंबराक प्रिविलेज आहा एल्टनाकूय प्रिविलेज आहा जितली स्पीकर जर तुमकां आसा तितली ताकाय प्रिविलेज आहा हीज प्रिविलेज इज टू बी डिफेंडेड ही सेज मेक मी गिल्टी बट फॉलो द प्रोसेस दिस इज मॉब जस्टीस थंय आयले कोण तरी बीफ कॅरी करता म्हणून अकलक म्हणून ताका मारिल्लो ते भशेन जालें तशें करूंक मेळना लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसायड करपाक जाय ह्या स्पीकर विशयाचेर. सर तुम्ही तुमचे decide पोझिशन करपाक वीक जाय. करता तो विजय जाय ते सांगा पोझिशन वीक करता काल ताणें उलोवपाक दिवना स्पीकर सर तुम्ही डिसायड करपाक स्पीकर जाय सर तुम्ही तुमचोच इशू आहा हो. तुम्ही कशें डिसायड करतले स्पीकर सभागृहाचे सर सभागृहाचे कामकाज 12 पर्यंत स्थगित करता